कोकण रेल्वे मार्गाचे तिकीट घेन असताना प्रवास करपी व्यक्तींचेर कारवाई करून रेल्वे प्रशासनान 15.21 कोटी रुपयांचो महसूल एकठांय केला। एप्रिल ते ऑक्टोबर 2025 ह्या काळात 6413 मोहिमांवरवी 2.25 व्यक्तींचेर ही कारवाई केली। कोकण रेल्वे मार्गावयल्या रेल्वेंतल्यान तिकीट नाशिल्ल्या प्रवाशांचो आंकडो वाढत आशिल्ल्यान कोकण रेल्वे तिकीट तपासपाची मोहीम सुरू केल्या। तिकीट नासतना प्रवास करपी व्यक्तींचेर दंडात्मक कारवाई सुरू आसा। एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 मेरेन कोकण रेल्वे मार्गाचेर 5493 विशेष तिकीट मोहिमा सुरू जाली। हाचे वरवीं अनधिकृत आणि अनियमित प्रवास करपा संबंधीत 1,82,781 प्रकरणां मेळ्ळी, जाका लागून रेल्वे भाडे आणि दंडांतल्यान वट्ट 12.81 कोटी रुपयांची वसुली जाल्या। कोकण रेल्वे मार्गाचेर कारवाई करतना दिवाळी आणि हेर सणाच्या दिसांनी दंडांची रक्कम वाढिल्ल्याचे दिसता। ऑक्टोबर 2025 ह्या एकाच महिन्यात 920 विशेष मोहीम जाली, जातूंत 42,645 अनधिकृत आणि अनियमित प्रवासी मेळ्ळे। भाडे आणि दंड मेळून 2.40 कोटी रुपया वसूल जाले। प्रवास करचे पयलीं सगळ्या प्रवाशांनी वैध तिकीट घेवची आणि प्रवास करचो असो उलो कोकण रेल्वे प्रशासनान मारला। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करपाक विसरू नकात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।